आयज आमी करया गोंयचे आनी एक इंट्रस्टिंग जेवण सी फूड जिरेम आणि मिरेम. सामग्री आणि करपाचे कसे ते पळोवन घेवया. तर म्हाका जे जे सी फूड आवडटा हांवें ते घेतला. सुंगटां आसा, कालवां आसा. ताजे आनी फ्रेश. सी फूड सगळे आमी बरे भशेन धुवन कुर्ली धुवन घेवया आणि कातरून घेवया भशेन. माणकी बरे धुवन घेवया आणि कातरया आणि मागीर परतून धुवया. आणि हे कालवां एक 4 घालपाचे. आणि हे सुंगटां हे भशेन सोलपाचे आणि तेजे मदले वेन जे आसता न्ही ते काडून उडोवपाचे, नाजाल्यार पोटान जातले आं. आतां हे सगळे सी फूड आमी मीठ लावन बरे एक वर बरें दवरया फ्रिजीन. 10 मिनटां बी दवरल्या जाता तुमी. आणि सगळ्यांक पयलीं म्हणजे आमी आमटान जे आहा ते भिजोवन घेवया, कारण तेजे बियो काडून उडयल्यार बरें जातलें जेवण. आणि हे सगळे सामग्री पळोवन घेयात. मसालो करपाचे सामग्री हे जे स्ट्रॉंग मसाला आणि मिक्सर पिड्ड्यार जावपा सारखे ते हांव कुटून घेता रगड्यार. मिक्सर पिड्ड्यार जावपा न्ही मातशें कंज्यूसी करचें पडटा. तर हे भशेन पळयात ताजे फ्रेश फ्लेवर. आणि आले आणि लसूण हे भशेन कुटून घेतले जाता कितें तेजे जे फ्लेवर आहा न्ही ते थंय दाबून उरता. आणि आमी आतां मसालो हातून घेवया. इल्लो उदक घालया. 4 कप 5 कप जाता घातल्यार. बरें गंध वाटून घेवया आमी. आतां घालया आमटाण. हे पळयात आमचे बरे मसालो तयार जाल्ले आसा. बरे गंध जाला. 2 पियाव चॉप करून घेतला. 2 टमाट चॉप करून घेतला. हिरवी मिरसांग तुमकां जाय तितले घेवपा आता. हांवें 2 घेतल्या. आता हांडी आमचे गरम जाले उपरांत तेल घालया. आता कांदो घालता. तेल गरम जाल्ले आसा. आणि आता आमी कांदो बरो भाजून घेवप. आणि आता घालया टमाट. कांदो बरो ब्रावन जाले उपरांत टमाट घालपाचे. आणि आमी आता हे 10 मिनटां जाले शिजोवन. आणि आता पळय तेल सुटपा लागला. तेल सुटपा लागले म्हणटरीच मसालो घालपाचे, आमी जे मसालो तयार केल्ले ते. आणि एक 5 मिनटां शिजोवपाचे मसाल्या वांगडा. आता उदक घालया. आता हे मोठे मीठ घेतलाय. तुमकां जाय ते घ्या तुम्ही. मोठे मीठ बरे टेस्टी उरता. आता घालया हरवी मिरसांग. हरवी मिरसांग घालून बरे एक 2 मिनटां उपरांत सगळे सी फूड घालया आमी हळूहळू. आणि आता घालया कालवां मातशे घातल्या. आता कालवां रोखडे शिजता न्ही. मातशे घुणोवया आता हेका. बरे मसालो लागपा जाय सगळे. आणि हे एका एक 10 मिनटां लागतले तुमचे सी फूड शिजपाक.
चड टायम लागना हेका 10 मिनटां जाल्ले आसा. आणि तुमचे जेवण कसे झाले ते मला कमेंट सेक्शनात बरोवन कळयात. एकदम सॉलिड जाला. आता करूया प्लेटिंग. टेस्ट करून पोया. म्हाका तर रूच आयले. जबरदस्त. स्टे सेफ. देव बरे करू.